वेलकम टू कोकणी टीव्ही. थँक्यू. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक. तर आयच्या व्हिडिओन आमी मातशे वेळे करतले आनी आयज आमच्या वांगडा आहा बाब सायमन रॉड्रिगीज ऑल द वे फ्रॉम गोवा. I'm on a mission trying to get it together, spending whatever to get me connected with you. Trying not to listen when they tell me we'll never be standing forever. After all we have been through, hard for me to be tainted. Through it all I've been patient, standing tall in the rain. And don't you know love is dangerous? Hard for me to be tainted. Through it all I've been patient, standing tall in the rain. And don't you know love is dangerous? बाब सायमन हॅलो विनोद बाब. कशें आहा तूं आयज? गुड गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड. वेदर बी बरें आहा न्हू आयज? हय आयज सारकें सनी वेदर आहा. टेम्परेचर आय थिंक सो शूड बी 30 degrees मॅक्सिमम. आनी वेलकम टू लंडन हांव म्हणो का वेलकम टू लंडन तूं म्हणटलो कित्याक हांव तुमचे इलाक्यान येयला आतां. वेलकम टू हॉन्सलो लंडन. ओके ओके सायमन बाब इंट्रोड्यूस करा तुमचे आनी मातशें सांगा तुमचे बद्दल. हाय, आय एम सायमन रॉड्रिगीज, CEO डायरेक्टर ऑफ Amigos नाईट UK. गांवान वास्कोचो फ्रॉम गोवा. एक बार आहा मुगेलें सेपरेट आउटलेट आहा, प्लस एक व्हेन्यू आहा मुगेलो लायक विथ द बार. सो वेर वी सर्व अल्कोहॉल प्लस पार्टीज जाताय, बर्थडे पार्टीज आनी ओकेजन्स जायते कितें जाता थिंगा. मागीर कशी आहा हिंगा लायफस्टायल जेन्ना तूं फर्स्ट येयल्लो तेन्ना कितें अपेक्षा कितें आसलेली म्हणजे एक्सपेक्टेशन कितें आसलेले म्हणजे चड स्ट्रगल करपाक पडलें तुका? स्ट्रगल सगळे हितून आहाच न्हू. वेर देर इज सक्सेस देर इज स्ट्रगल. सो इनिशियली जेन्ना हांव येयलो एशकोन कितें तकलेन घेवन येयलो ना, बट आय थॉट लायक डिफरंट कंट्री एंड डिफरंट एनवायरमेंट. सो आय केम टू एक्सपिरियन्स थिंग्स हियर एंड टू एक्सप्लोर माय सेल्फ. Because initially in Goa, I was a government servant. I worked for the Goa government in electricity department for 15 years. वयस गोवा गव्हर्मेंटान गव्हर्मेंट सर्वीस Government servant. म्हटल्यार इतले व्हडले रिस्क घेतले ते. रिस्क घेतले कित्याक बिकॉज आय वॉन्टेड टू डू एडवेंचरस लायक ओके फायन मातशें दुसरें कितें न्याय करूया न्हू. आय सेड आय वॉन्टेड टू ग्रो. माय थिंग वॉज लायक आय वॉन्टेड टू हॅव अ ग्रोथ इन माय लायफ. भायर अशें एक्सप्लोर करूया भायर संवसार मातशें चोया explore कितें करूया. हय, 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 हय. ओके. सो ते भाशेन मुगे मरे प्लॅन आसलेलो मायंडान की आय वॉन्ट टू ग्रो. ग्रोथा लागून आय सेड लेट मी टेक अ स्टेप टू कम टू दिस कंट्री एंड सी हाउ इट इज बिकॉज मेनी पीपल आर गोइंग टू UK. सो आय केम हियर इन 2015 जून. आय लँडेड इन UK. बरें दिसलें येवन चोवपा हिंगा थोडेफार गोंयकार दिसती पडटाले जाल्यार चड जाले त्या टायमार. त्या टायमार लायक आसलोले ना न्हू थोडे म्हण न्हू देवर वॉज लॉट. म्हणजे गोंयकार दिसची पडटात मातशें बरें दिसतालें. गोंयकार दिसची पडलो कम्फर्ट जात न्हू. म्हणजे आमगे अशें मातशें आमगेले इशे बाबा आहा हिंगा भिरांत ना कोणाची गोंयकार आहे. सो एक सपोर्ट इसो आनी कितें चाललें जाल्यार इजी जातलो. सो ते एक मायंडान एक थॉट येयलो जेन्ना इनिशियली हेंकां सगळें पयलें न्हू तेन्ना म्हाका एक मायंडान थॉट येयलो ओके बाबा लायफ वील गो ऑन लायक हिंग कितें ना कितें ऑपॉर्च्युनिटीज आहाय. मागीर स्लोली आय स्टार्टेड रिसर्चींग. मागीर जॉब सोदपाक लागलो. पयलीं येयलो म्हणटकच फर्स्ट थिंग तुका पेपर वर्क करपा पडटा. तुका गोंयाचे OCI मागीर बाकीचें कितें NI रजिस्ट्रेशन आनी जायतें कितें आतां पेपर वर्क करून मागीर देन द सेकंड स्टेप इज यू हॅव टू स्टार्ट लुकींग फॉर अ जॉब. एक्झॅक्टली. Then I started looking for job, but I was in a run to search because I was new here in this country. But I was very excited कित्याक जायते गोंयकार दिसती पडटाले. सो गोंयकार दिसती पडटा म्हणून म्हाका एक उमेद दिसली लायक ना गोंयकार आहा हिंगा मागीर कांयच भिरांत ना लायक आय विल गेट सपोर्ट एंड हेल्प फ्रॉम ऑल द गोवन्स. सो ते भाशेन हांवें चिंतलें आनी म्हगेली जर्नी स्टार्ट केली. सो स्लोली आय वॉज लॉस्ट बेसिकली बिकॉज आय वॉज स्ट्रगलिंग टू गेट जॉब. Because I did not know how to go through and all. So I went to a lot of agencies and applied for jobs. But then दोन महिने बेकार उरलो. So where I could not even afford to pay my rent and all. And then I had to ask money from India. Then I just paid it. Then one of my roommates said there is a cleaner job. Would you be interested?
I said क्लिनर्स जॉब ऑफर केले फर्स्ट. होय 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 म्हटलं ते ऐकून मातशें नर्वस जाले. म्हटले आपण मातशें हे हें इश जालें म्हाका बट आय सेड आय हॅव कम टू दीस कंट्री टू प्रूव माय सेल्फ समथींग आय सेड होय, काम ते काम न्ही. काम ते काम आय सेड व्हडले धांव धाकटे सो आय वेंट आय सेड लेट मी सी वॉट इज द क्लिनर जॉब आय डिड नॉट नो ही सेड क्लिनर हांव म्हणलें ओके क्लिनिंग एंड इट वॉज इन नॉर्थिक पार्क हॉस्पिटल इन हेरो सो गेलो हेरो गेलो आनी इंटरव्यू दिली सो दे सेड ओके फायन सो दे शोड मी द जॉब so when they showed me the job like it was a 9 storage building behind of Naik Park Hospital where they have wards and all so I म्हणले बरें ओके कोत्ता कितें नॉर्थिक पार्क बरें व्हडलें हॉस्पिटल. बरें व्हडलें हॉस्पिटल ते बाबा सो थिंग गेलो मरे आनी देन दे शोड मी दॅट यू हॅव टू क्लीन पयले सो लिफ्ट दाखयली म्हाका वयस लिफ्ट्स लायक व्हडल्यो हांवें म्हणलें ओके लिफ्ट क्लीन करपाक कांय ना प्रॉब्लम सो देन दे सेड ओके देन द कॉरिडोर पार्ट ऑल्सो यू हॅव टू क्लीन I said okay fine no problem then they said staircases were there 9 staircases from 9th floor I had to clean. I said okay I will do that. So my shift was starting around 5 o'clock in the morning till 2 o'clock. I used to do the job. So then they said another thing was little bit difficult for me but I had to do it as a challenge for my life in UK. So they said you have to clean 19 toilets. 19? 19. Oh. Yeah, because 9 floors and all floors had common toilets and then ground floor everything. Counting 19 toilets I had to clean. So I said it was little hard for me to digest because government servant sodun yelo inga to look for something better prospects in life and to have a growth. But I did not know like maybe I said like okay let me start this. So 2 months I worked there. Then I was in a like I was to apply kottalo dusre agency inga tinga so suddenly I got an offer in Sky because I forklift license kadale so 2 महिने Sky I mean when I was doing Sky I said I want to move on further like so then after that I got a stock controller job in a beauty company beauty मध्ये जाय तो इंटरेस्ट आसलो म्हाका लायक ब्युटी म्हाका भरपूर पॅशन आसलोले पयले भुरगेपणीसून सो आयडिया आसलोली नॉलेज आसलोली सो ब्युटीन घुसलो सो देर वर 25 stores of our company all over UK and I was the only male staff in the whole of the company rest everything I used to handle 190 females in my company 190 females म्हटलं आणि चड प्रेशर तो आणि चड pressure but I used to enjoy the job because it was beauty related and I used to love the job so 4.5 years I worked for the company then when I was working for the company this is a short thing which I would like to tell you because how I entered into food industry so because I was all by myself here my family was in India my wife and my kid was in India so I wanted to bring them here so thinking हाडपा जालो म्हणून हांवें कितें केलें आतां म्हणलें आनी एक जॉब जाय न्हू because I had to pay rent expenses travel जाय नासलें so in that bargain I could not get my family so I started doing part time job so part time job करता आसतना हांव हिंगा म्हगे हॉन्सलो हाय स्ट्रीटार हाटल्यान रावतालो so थिंगा हांव मरे सोदपा लागलो जॉब मेळटा काय पार्ट टायम बी बारीक बारीक so then I found one restaurant and they said okay you said you can come but in the kitchen there is one job I said I didn't know what is kitchen and what is restaurant basically because I never worked in my entire life direct first something new something सारखे न्यू येले म्हाका ते so because गोंय हांव म्हाका जेवपाक जाणा न्हू रेस्टॉरंटान so because I had a job and all that so I never knew about what is restaurant so I went here so they said okay you have to work as a cleaner आणि I said okay so हांव मागीर थिंगा रेस्टॉरंटान म्हाका तेंच्यान जॉब ऑफर केली किचनान so किचनान म्हणटकच हांवें म्हणलें ओके लेट मी ट्राय किचन ओके बिकॉज इट वॉज क्लोज टू माय हावस सो आय यूज टू गो अर्ली मॉर्निंग मागे ऑफिस काम करतालो आय यूज टू स्टार्ट 8:30 आय फिनिश बाय 5 o'clock 6 o'clock मागीर बसीन ट्रॅवल केलो पावलो घरा कडेन चेंज केलो फटाफट so then I used to go to the run restaurant 6 o'clock I used to start my work there I used to finish 11 o'clock so work was like I started my work as in a kitchen porter first and then I moved on into a back waiter back waiter जातकूच मागीर म्हाका फूड रनर गायलो फूड रनर जातकूच हांव वेटर जातकूच बार टेंडर जालो आनी बार टेंडर जातकूच मॅनेजरूय आसलोलो एक विका लागून and then after that I left my job because then I quit from that restaurant because by the time family was already I might think बायले भुरग्यांक हाडली हिंगा and then I started learning I got that experience of how the restaurants runs and all this stuff then I worked in a pub to understand how the bar works business work in UK so puban joint जालोलो थिंगा तेन्ना pub होतो so थिंगा एक धाकटी प्लेस आसलोली ओपन स्पेस
सो म्हाका एक आयडिया येयली की बाबा आमी एक धाकटेशें कित्याक थिंगा मरे स्वता बॉलिवूडचे बी म्युजीक चलताले आय सेड वाय नॉट गोवन म्युजीक घालया हिंगा सो तेश करून पबान तेश करून हांवें पबान आमगे गोवन इव्हेंट स्टार्ट केले सो गोवन एक धाकटेशे 40 लोक घेवन हांवें गोवन इव्हेंट स्टार्ट केले फ्रेंड्सां वेश करून सांगलें बाबा इव्हेंट करता येवा इनवायटेड सो थिंगा हांवें स्टार्ट केलो ती जर्नी देन आय लँडेड अप स्लोली आय स्टार्टेड डुईंग बीग इव्हेंट लायक कार्निवल सोंजाव एंड ऑल आय डीड इन क्रॅनफर्डान केले आनी तेश कोन हांव इव्हेंट्सांनी भितर चल्लो तेच सांगपाचें म्हणजे कितें आतां तूं रेस्टॉरंटान आहा हय म्हटल्यार इव्हेंट करपाचें कशें आयडिया येयलें म्हटल्यार इव्हेंट करपा जाय ते इव्हेंट करपाक तिंगा पबानूच आयडिया येयली कित्याक ते म्हणल्यार इंडियनाचे म्हणल्यार थिंगा म्युजीक चलता म्हणल्यार इंडियन म्युजीक चलता जाल्यार हांवें म्हणल्यार म्हगे म्हणल्यार गोवन कम्युनिटी आहा थोडी भर हांवें म्हणल्यार वाय नॉट गोवन म्युजीक वीथ गोवन इव्हेंट्स सो थिंगा ती म्हाका आयडिया येयली गोवन इव्हेंट्स आनी हांवें स्टार्ट केले थिंगा गोवन इव्हेंट्स करपाक पबान and that really helped me to push the Goan culture and to showcase the Goan culture in UK and they supported, the pub also supported me to just to do the events and how to do about it and everything I got it and people started recognizing me with the events like my गोंयकाराचो सपोर्ट मेळपाक थिंगसून स्टार्ट जालो सपोर्ट मेळपाक गोंयकाराचो इव्हेंट्सांक जायते लायक न्यू कॉन्सेप्ट घेवन येतालो सो गोंयकार लोक जायते आवडपाक लागले सो तेजेर म्हाका एक डिफरंट स्टेप आनी एक डिफरंट लेवल मेळलो सो देन कोवीड हिट जालें कोवीड हिट जालें म्हणटकूच मातशें प्रॉब्लम जाल्लें बट जॉब आहलोले फरलो मेवताले बट सडनली ती कंपनी आमगेली हें जालें म्हणटकूच म्हाका रिडंडन्सी पडली 2020 and August I got redundancy. So after that I said how would I survive? So mugela friend allalo Malcolm Silvera who is a business partner of mine now presently in my business. Okay, Malcolm पहिलीसून आसलो restaurant business an. Malcolm was a manager in the restaurant where I was working. Okay. So Malcolm was a manager in that restaurant. So because we were very good friends as we were work colleagues there. सो आय सेड मॅल्कम आमी एकू बिल्डिंगान रावताले सो मॅल्कम आमी केन्ना मेळो असो कोविडा टायमार कितें कोत्ता तो म्हणल्यार अरे ना रे जेवण रांदता पूण एक डिफरंट डीश कोत्ता सो ते कॉन्सेप्ट घेवन हांवें म्हणलें मॅल्कम आमी कित्याक अशें करून जेवण सप्लाय करचें न्हू लोकांक सो मॅल्कमान म्हणलें म्हाका आपण ऑलरेडी अशें करून आतां फेसबुकाचेर बी जायते तेन्ना हें जातालें न्हू लोक हें कोत्ता तें जेवण कोत्ता जायते विडियोज येताले कोण रांदपाले घराक बेजार येता म्हणून लोक रांदताले डिफरंट आयटम्स सो आमी मागीर कितें केलें त्याच रेस्टॉरंटान मरे आमगेलें एक डार्क किचन रेजिस्टर केलें डार्क किचन रेजिस्टर करून आमी उबर आनी डिलिव्हरू रेजिस्टर करून लोकांक जेवण सप्लाय करपाक लागले लायक थ्रू फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म सो तेश करून आमकां तो एक हायप मेळ्ळो आनी मागीर आमी शॉप सोदपाक लागले कित्याक आमी एक धाकटेशे बिजनस घाले म्हणून सो मॅल्कमान हांवें म्हणलें भरपूर आमी चिंतले ग्रावंड वर्क केलो जायतो की हें जाय हें केल्यार रेस्ट जातलें तेश जातलें So that is how we landed up on the high street in the marketplace. Our marketplace, the marketplace, and we were the first person to enter in the marketplace when it was under construction. So under construction त्यांना समजला कितले वर्ष झाले असेल तुमका तिका 2 वर्षां 2 वर्ष झाले आता होय मार्केटप्लेस ओपन झाला ओके सो आमी मागीर तेतून शॉप गेले आनी देन वी स्टार्टेड ट्रेडिंग ऑन म्हाका तीक नाका पयलीं इनिशियली मरे आमी दोगांयनी जायते 6 म्हयने जायते त्रास काडले बिकॉज आमी न्यू आहलोले बिजनसान वी वर व्हेरी न्यू इन द बिजनस for us like we didn't know what to do and how to do so slowly we started getting the idea of how the business runs how we have to make business आमी सारके लायक यू नो पयले 100 भितर कोत्ताले प्रायस सारके 2 पावंडा बीन और 1.5 पावंडा तुका हें मेवताले रॅप मेवताले हय सो कॉम्पिटिशन चड आहलो न्हू सो आमी स्लोली आमकां आयडियारूय नासलेली कितकोन प्रायस धरून कितकोन हें करपा जाय मागीर आमी गोंयकारांक एम्प्लॉय केले स्टाफ आहा लागून आमकां खबर नासलेलें कितें कोण करपा वी लर्नड because we then started looking out for talented people to work for us so ते भाशेन म्हजे बराबर आतां नाजिना जेजूसान स्टार्ट जाला तेतूसान आयज पासून आहा ते शी इज स्टील वर्किंग फॉर मी एंड शी इज लायक अ व्हेरी डेडिकेटेड स्टाफ एंड शी इज अ व्हेरी गुड शेफ आमी ताका ट्रेंड केला कित्याक जे भाशेन आमी गेले आनी मेलका मागीर रेसिपी आहलोली न्हू सो द रेसिपीज ऑफ आवर म्हाका तीक नाका आर आवर ओन रेसिपीज वीच मी मेलकम एंड माय वायफ वी क्रिएटेड द रेसिपीज सो दॅट टुमॉरो एनीबडी कॅन कम and we can train them for the recipe so that tomorrow ari शेफा के रेसिपी केली शेफ गेलो
मागीर बिझनस हें जाता न्हू, मागीर ते टेस्ट टेस्ट चेंज चेंज जाता मागीर लोकांक लोकांची एक्सपेक्टेशन आसता की आपणाक हे टेस्ट जाय. हय. मागीर तो शेफ चेंज जाले उपरांत मागीर बिझनस ओनराक मागीर येता टेन्शन कित्याक ते दुसरो शेफ येतलो तो आपणाची सो तेका लागून आमी आमगे ओन रेसिपी दवरली आनी देन वी स्टार्टेड ट्रेनिंग पीपल. सो वी ट्रेन नाजिना हाव टू डू कुकिंग एंड ऑल. नाव शी फॉलोज द सेम रेसिपी एंड दॅट्स द रिजन म्हाका तीक नाका. द टेस्ट ऑफ द फूड इज द सेम टील डेट वी स्टार्टेड. The time we started and till date, the taste is same. So ते भाशेन आमी 6-7-8 म्हयन्यांनी अशें करून स्ट्रगल करून so then from there we started, then from there we made it 1+2, then from there 2+3, 3+4, 4+5 we made. This is how we made 5 different businesses in our under the banner of Amigos night with Malcolm Silvera and me. ओके. आता जे तुमचे बिझनेस पार्टनर आहात तेका आमी आता हे व्हिडिओन हाडपाक मेळना कित्याक तेंच्यांनी भायर आसलेले. मेलकॉम आता सध्या लंडनाक दुसरे कामान बिझी आसलेलो. तर मेलकॉमाक आमी नेक्स्ट टायम इंट्रोड्यूस करूया. नेक्स्ट म्हणजे हे प्रोजेक्ट तुमच्या चालू आता रेस्टॉरंट ऑन आहा, म्हणजे रेस्टॉरंट आहा आणि आता तुमचे इव्हेंट्स बी बरे बरे व्हडले व्हडले इव्हेंट्स तुवें ऑर्गनायज केला ऑलरेडी. कार्निवलाचो व्हिडिओ तुम्ही पळोवंक ना जाल्यार कार्निवलाचो व्हिडिओ तुमकां लिंक सगळ्यांक मेळटले. कार्निवल ऑर्गनायज केल्ले सायमनान आणि एकदम धुवन घातलेले लोकांनी. रेवलनचो शो आसलेलो आणि हेजे पयलीं ते सांजांव बी केल्ले. सांजांव गेलोले, कार्निवल गेलोलो, हांवें कार्निवल गेलोलो स्ट्रीटाचेर. हय हाय स्ट्रीटाचेर कार्निवल गेलोलो. ओके तूं वाचलेलो न्हू कार्निवलाक. ओके कार्निवल केल्ले. हय. कार्निवलाचो व्हिडिओ तुम्ही पळोवंक ना जाल्यार कार्निवलाचो व्हिडिओ तुमकां लिंक सगळ्यांक मेळटले. कार्निवल ऑर्गनायज केल्ले सायमनान आणि एकदम धुवन घातलेले लोकांनी. नेक्स्ट वर्सा आता हे वर्सा हे वर्सा दिसता नेक्स्ट इयर आता नेक्स्ट इयराक आनी बरो करतलो. चडान चड ट्राय करता व्हडलो करपाक. ऑलरेडी प्रोसेस चालू केलाय. हय हो कार्निवल बरो हिट जाल्लो. कितले लोकांक आवडले ऑलरेडी. आता इतले लोक इतले व्ह्यूज आणि हे बरे रिस्पॉन्ड भरपूर येयला लोकांचो. भरपूर रिस्पॉन्ड आलो लोकांचो. हय लोक बरो रिस्पॉन्ड आसलो आणि कितले ऑलमोस्ट 5000 कितें लोक हाय स्ट्रीटाचेर मारे. आणि कितले मेसेज येयल्ले आसले कार्निवल. भरपूर लोक. आनी मागीर धाकटे हॉल न्हू गेले. सो हांवें मागीर कार्निवल जातकूच धाकटे हेड तियात्र केलेलो. मागीर बारीकशे म्युजीक बँड आनी एंटरटेनमेंट दवरलें. सो म्हाका मरे चड एकोमोडेट करपाक मेळना ना लोकांक. बिकॉज लोकांक एक्सपेक्टेशन आसता न्हू कार्निवल फ्लोट जातकूच मातशें हेड तियात्र पळयतलो, मातशें म्युजीक आयकतलो. बट वी कूड नॉट टेक मोर दॅन 200 पीपल. ओके. आणि दुसरें म्हणजे जे आता जे एक्झाम्पल आता तुम्ही जे कार्निवल ऑर्गनायज करता न्हू, आता लोकांक पार्टिसिपेट करपा जाय जाल्यार कितें करपाचें तेंच्यांनी, कितें आसपाक जाय तेंचे कडेन क्वॉलिटी म्हणल्यार दे शूड बी टॅलंटेड विथ समथींग लायक इनोवेटीव लायक विथ गोवन कल्चर अँड लायक एक बारीकशें फ्लोट करपाचें ऑर यू हॅव टू हॅव दॅट टॅलंट ऑफ बींग अ कॅरेक्टर. Like wherever you do the floats, dancing is there, singing is there, then fancy dress is there. कितें पण टॅलंट घेवन येवपा जाय. कितें तरी टॅलंट घेवन येवपाचें. सो वी कॅन पोर्ट्रे आवर कल्चर टू द वर्ल्ड इन UK. पण तेच्यांनी पयलीं सांगपा जाय बूक करून. हय आमकां आतां इन्फॉर्म करपा पडटलें न्हू. बघा आपूण पार्टिसिपेट करता और आपल्याक फ्लोट आहा. जाय जाण एप्रोच केला ऑलरेडी. ओके. की आमकां आमी नेक्स्ट इयर आमी तुज्या बारा फ्लोटान पार्टिसिपेट जातलो म्हणून. पण आता जे पार्टिसिपेट जाता न्ही, जितले लोक येता न्ही आता पार्टिसिपेट करपाक, तांकां पैसे मेळटा म्हटल्यार ते पर डे हिसपान मेळटा की ते प्राइज लास्ट टाइम प्राइज दिलो न्हू. प्राइज दिलेलो. नॉट पर डे पेमेंट. नो आय हॅड गिवन अ प्राइज अकॉर्डिंग टू वॉट दे हॅव डन. ओके. सो हांवें 4 फ्लोट हांवें ऑर्गनायज केलेले. सो ऑल द फ्लोट्स आय हॅड गिवन समथींग लायक फर्स्ट सेकंड थर्ड अशें करून म्हणून हांवें प्राइज दिलेलो तांकां. पयशे दिलेले, कॅश प्राइज दिलेलो. सो दॅट एटलीस्ट दे गेट मोटिवेटेड अँड एनकरेज्ड फॉर इन फ्युचर. आतां बेश्टे आपयले फ्लोट गेले अशें म्हणल्यार जायना न्हू. सो पीपल हॅव टू गेट मोटिवेटेड. नेक्स्ट म्हणजे आता जे तुमचे रेस्टॉरंट आहा, आता जेन्ना तुमी स्टाफ रिक्रूट करता जाल्यार कायंड ऑफ स्टाफ ही रिक्वायर्ड. म्हटल्यार गोंयकार एक्सपेक्टेशन आहा म्हटल्यार कोणूय येयले जाता. कोणाक जॉब तुमी चड ऑफर हिंगाचे वर्क परमीट वाल्याक वर्क परमीट डू यू ऑफर वर्क परमीट? एज ऑफ नाव आय एम नॉट ऑफरिंग एनी वर्क परमीट. बट I look for staff. It might be Goan, it might be Indian, or it might be anybody. It's in general because at the end of the day we are into business.
So, but I give priority to my Goan fellow Goans for jobs and all. ओके But if they come for me looking for job and then I see okay तुगे compatibility मुगे इतून लागोता जाल्यार हांव तांकां हायर करता मुगे ओके But if they don't have those skills and those talent of what I am looking for, hard working, dedication, and to do little bit of cooking and customer service, okay, they are some of them are okay. आमकां दुसरे अशे job जाय. So then what happens is I have couple of things which I have created for Goans here. Like I got some restaurants which I know, which I do business with them. So तांकां हांव रिक्वेस्ट मागोता की बाबा आमकां एक स्टाफ इज लुकिंग फॉर जॉब. म्हटल्यार अशें तांकां बेश्टी हातीन धाडपाना म्हटल्यार तांकां कितें हेल्प करता. दुसऱ्या वाटेन हेल्प तांकां मेळटलें म्हटल्यार एक आशा आसतली की हिंगा जाऊन आपणाचें काम दुसरे कडेन कितें तरी जातलें कित्याक म्हणजे हे कामाक यू आर नॉट सुटेबल सो तुका आमी दुसरें काम दिलें बेश्टे निराश जावन वचपाचें ना तशें ना. सो हांव डायरेक्ट विचारता बाबा तुका हें काम जाय ओके कितें काम कोता कितें एक्सपिरियन्स आहा तुका ओके त्या प्रमाणे हांव तांकां सांगता बरें तेश करून आनीक मरे मुखार एजन्सी आहा सो तांकां हांव कितें करता डायरेक्ट एजन्सी धाडटा बाबा चोय तुमगेले यू आर क्वॉलिफायड फॉर दीस यू हॅव टू गेट युअर जॉब बाय युअर कॅपेबिलिटी बट आय वील गिव यू माय रेफरन्स हांव रेफरन्स दिता बाबा ओके चल मुगेलो आमगे गोंयकार बाबा एक मातशें हेल्प कर एक जॉब दी. ओके सो दीस इज वेअर आय कॅन ट्राय टू हेल्प द गोवन्स अँड प्रमोट द गोवन पीपल इन गेटिंग जॉब्स. आतां खंयच्या मिडिया वांगडा तुमी कोलॅबोरेट केला फुडें कितें प्लान आसा आनी कितें कोलॅबोरेट करपाचें आनी खंयच्या कंपनी हांवें वांगडा सद्या आतां गोंय गेलोलो हांवें गोंया एक शो केलोलो क्रिस्मिना उगडास तुमचो जो एवरी इयर लास्ट इयरूय केलोलो तो ह्याय वर्सा केला जो जातलो एवरी इयर बेसिकली आतां सिजन वायज हांवें केलो सीझन 1 सीझन 2 नेक्स्ट इयर जातलो सीझन 3 जातलो. सो एवरी इयर हांव डिफरंट कॉन्सेप्ट घेवन वयता सो डिफरंट कॉन्सेप्ट घेवन वयता आनी लोकां मुखार हाडटा लोक जाय तो सपोर्ट करताय आनी रियली एप्रिशिएट माय थिंग्स वॉट आय डू टुवर्ड्स देम and in that I get really a good support from as Goa 365 which has been tie up with me as a media partners for Amigos Night UK. So they give me the coverage and this is how we get to be known into people. लोकां मुखार पोर्ट्रे जाताय न्हू आमी कितें टॅलंट दाखयताय ते जितले हांवें इव्हेंट केले आज पासून इट इज वॉट आय हॅव डन ऑन माय ओन. There is no sponsors involved in this events or no company involved in this. It is just me which I have done what I could do. आता फुडें आतां आनी एक व्हडलो इव्हेंट हाडपाचो हांव जो हांवें ऑलरेडी आउट केला गोंया तो जावन आसा सिंगींग कॉम्पिटिशन मुगेलें. सिंगींग कॉम्पिटिशन या ओ माय गॉड हांवूय बरो कांतार म्हणटा तर म्हाका चान्सीस आहा तर. हय एवरी गोवन हॅज अ चान्स एन ऑपॉर्च्युनिटी टू showcase their talent. ओके in this singing competition which is going to go into a very different level and which I worked very hard for it. हांवें जायती तोकूच गेल्या हे पेपर वर्क करपाक एक वर्स लागलें म्हाका हेचे रायट्स घेवपाक आनी जायती कितें प्रोसिजर तेजी वेबसायट आनी हें डिजायनींग सगळें हें करपाक बट आतां प्रमोशन करपाक म्हाका इट वील प्रोबेबली स्टार्ट आफ्टर 6 to 7 months ऑडिशन्स. बरें व्हडलें प्रमोशन म्हणटा की प्रायज म्हणजे 4-5 हजार आसतले ना प्रायज व्हॅल्यू इज बीग 4-5 हजार न्हू बिकॉज आय एम ट्रायंग टू कम्पीट वीथ इंडियन आनी गोवन आयडल आमी इंडियन आयडल अँड अमेरिकन आयडल तेंचे बराबर कम्पीट करपाक सोदता लायक टू गो टू दॅट लेवल ऑफ इंटरनॅशनल. सो इफ यू वॉन्ट टू गो टू दॅट लेवल ऑफ इंटरनॅशनल सायड द प्रायज व्हॅल्यू हॅज टू बी मोर फॉर पीपल टू कम इन टू बिग नंबर. So the prize value which I am trying to keep for this event is almost around 20,000 pounds. कितें 20,000 pound? Yes. Oh my god हांव प्रिपेरेशन करपाक रेडी हांव येता कॉम्पिटिशन लाग म्हटल्यार 20,000 pound म्हटल्यार तुमी रेडीज आहात म्हटल्यार 20,000 pound म्हटल्यार 20 लाख रुपया आनी ते कॉम्पिटिशन जे आसतले ते युकेन आसतले युकेन जातले. Basically idea second thought of this to keep such a big amount is a normal person who is here in all the Goans who are here in UK are normally working for their daily bread and butter. So end of the day they also feel like because आमगे पयशे मरे चड हिंगा रेंटाक वयताय गोंयकारांचे पयशे आमगे कांय सेविंग जायना सो रेंटाक वयताय. So मुगे हो concept 20,000 pounds for the winner is why is because if somebody wins the prize if he wants to buy a house easily down payment करू जाता and then he can go with this because he has a job or whatever XYZ what he is doing in his life. This is the main idea behind this prize money. And simultaneously it is going to go to a different level where we going to show the Goan आमगे गोंयची भास आनी गोंयची लँग्वेज न्हू
ती इंटरनॅशनल लेवल जावपा जाय. वय आमी फकत युट्यूबार व्हिडिओ कोत्ताय थिंगा फूल स्टॉप आसता आमगे. हां मुखार आमकां कोण एप्रिशिएशन दिना. वय बिकॉज आतां यू सी हिंदी मुवी, हिंदी कांतर पळय तूं, मराठी पळय तूं, इंग्लीश पळय तूं, दे हॅव पंजाबी पळय तूं, यू नेम इट एनी दे आर देर ऑन द टॉप लेवल्स. आमकां कित्याक मेळना चान्स? दो वी आर बिग कम्युनिटी हियर, कम टू अ बिगर लेवल, सो दॅट I have created, for this reason I have created this called Aikat Mozo Tao, a singing competition for Goans. नाव किती म्हटलंय? Aikat Mozo Tao. ऐकात मुजो ताळो Yeah. आणि It's not Tao, it's Tao. तावो Tao. So Tao. voice. So मुगे कॉन्सेप्ट आहे आणि डिझायन तेश कोण केलेलो की लोकां मुखार ते हांवें दवरपा जाय की लोक येवन, सो लोकांक खरें मागता की सगळ्यांनी फुडें येवन पार्टिसिपेट करचें. आणि हे सगळ्यांक आख्खे वर्ल्डाक म्हटल्यार कोण कोंकणी बेसिकली कोंकणी कांतरां एनीवेअर ग्लोबली गोवन हू इज इंटरेस्टेड, सपोज तूं गोंयचे भायर आहा, आय मीन युकेचे भायर आहा आनी तुका कॉम्पिटिशनाक पार्टिसिपेट करपा जाय जाल्यार तुज्यान ऑडिशन्स आमकां ऑनलायन धाडपा जाय. सो ऑनलायन वी वील सी द ऑडिशन्स रावंड, and if you are selected then you have to fly through whichever country you are. We will help you for the paperwork to get you here. Plus we will give you accommodation and food. ओके फ्लायटीची तिकीट तेंच्यांनी भरपा Flight ticket tension, visa we सगळे त्यांनी करपा. We will help them to get a visa. So this is what is the concept for them. Because see, whatever it is, even if you spend for a flight ticket 500-600 pounds or whatever the pounds, 700 pounds, if you want to fly, but still the winning amount is big. That's the reason, you know. 20,000 pound, 20,000 pound is a big amount. Yeah. आणि दुसरे म्हणजे कितें म्हणटालो हांव, दुसरे म्हणजे म्हटल्यार ते कांतरां जे आसतले ते कोंकणीत ओन्ली कोंकणी आसतले, Only Konkani songs. ओन्ली कोंकणी आसतले. हिंदी आणि कन्नड बीन घेवन येशात तुमी, कन्फ्यूज जायनाका सारकें आयकून घ्या. कोंकणी आसतली कोंकणी कांतरां. कोंकणी कांतरां वर्ल्ड वायड जायनाका सारकें आयकून घ्या. कोंकणी आसतली न्ही, कोंकणी कांतरां वर्ल्ड वायड संवसाराचे खुंयचे कोणशाक आसा तुमी थिंगासून तुमी पार्टिसिपेट करपाक शकता. तुमचे ते व्हिडिओ आहा ते कितें ऑनलायन धाडपाचे, ऑनलायन धाडपाचे. Online धाडपाचे. Website is there. You have to fill the form on the website. You have to fill in your details. There are a lot of details what you have to fill in to get to this competition, and then after filling, then you can send your audition. There will be an option where you can put your video online for the audition. So it will be judged according to your video. Then rest of the details will be there, so where you can follow up with us, and then we will guide you how to be coming into the second round after the audition. आता जजीस बिजी सगळे डिसाइड झाला का? Judges are in process. We have already decided, but the names I don't want to disclose the names yet. Once the promotion starts, then all the things will be disclosed out like publicly. सगळे स्टेप बाय Step by step. The plan is on already. Already on. तर बाब सायमन, देव बरें करूं तुका कोंकणी टीव्हीक टायम दिवपाक आणि तुमचो टायम स्पेशल इतलो इम्पॉर्टंट टायम काडून आमचे कडेन इंटरव्यू दिवपाक. देव बरें करूं तुमकां आणि ऑल द बेस्ट म्हणटा आमी. तुकाय देव बरें करूं विनोद बाब. हितू पयसून तूं येता आमकां आमगे इंटरव्यू घेता और आमगे बिझनस प्रमोट करता. जायतो फरक पडटा विनोद बाब. तूं करता तुगे कोंकणी टीव्हीक कितेंय फुडाराक तूं कसलोय सपोर्ट जावो, कितेंय आमगे सायडीन तुका कितें हेल्प जाय, वी आर ऑलवेज रेडी फॉर यू. आनी एनीवेज वी वर फ्रेंड्स बॅक होम. आमी हिंगा आयज कोन मेवल्या न्हू फर्स्ट टायम. आमी वास्कुसून ओडकोता एकमेकाक. चायल्डहूड फ्रेंड आमी. सो कितेंय तुका आमी हिंगा कितें करूं जाता. आनी फॉर स्पेशली फॉर द गोवन्स आय एम ऑलवेज रेडी. प्लीज कम and share with me whatever you all have problems or whatever the difficulties. I will always come and help you all. ओके, देव बरें करूं. Thank you very much. Where's the Vinci? Working a 9 to 5, I had to go and feed the guys. Nobody did it right, I had to show them how to grind. I had to beat the odds, this is the life I live for God. Taking a step at a time, we going up, we headed to Mars. Taking them chances, making decisions, you know I'm never gonna lie. Till you let go, I'm copying all of them. तर पळयत रावा कोंकणी टीव्ही. तेन्ना देव बरें करूं.